नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मार्च 2022 मेरेन वीज दर वाड ना 120 कोटीची सबसिडी सरकाराच्या माथ्यार 12.5 कोटीचो पैकूळ पूल पास कांपाल स्विमिंग पूल L2 कॉन्ट्रॅक्टराक मंत्रिमंडळाचे निर्णय। विधानसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटजी थाराव काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी पी चिदंबरम गोंयांत बसकेत वयर सरली पक्षांतली उणी दुनी राणे म्हणटा सध्या युती लिडरशीप बदलाचेर चर्चा ना। टॅक्सी डिजिटल मिटरांक स्पेशल फीचर्स ॲपाची गरज पडची ना। येरादारी मंत्री म्हणटा मीटर फ्रीच आदी पयशे भरात उपरांत मेळटले। मीटर फॉल्टी ना टेक्निकल एरर। अफगाणी नागरिकांक देश सोडूंक तालिबानाची बंदी फक्त विदेशी नागरिकांक सूट 31 ऑगस्टा उपरांत देशांतराक बंदी। भारताचे अफगाणीक ई व्हिसा ब्रेस्तारा सर्वपक्षीय बसका। 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसाच्या आदी शाळांच्या सगळ्या शिक्षकांक प्राधान्यान कोविड वाशिनां दियात। केंद्राच्या राज्यांक फरमान खासा मोहिमेक राज्यांक आनीक 2 कोटी डोस। आणि कामतीच्या सरकारांत मायनिंग स्कॅम जाला जाल्यार पुरावे खंय? पर्रीकार सांगतालो तो BSc रिपोर्ट खंय पावलो? कुडचड्यार चॅलेंज दिगंबर म्हणटा मायनिंग कोणे बंद केला सगळ्या गोंयकारांक खबर। 31 मार्च 2022 मेरेन वीज दरवाड ना। दरवाड सबसिडीचे 120 कोटींचे वजें सरकाराच्या माथ्यार मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत सांगले। 12.5 कोटीचो पैकूळ पूल GSIDC बांदतली। VIPंक सरकार 2 बुलेट प्रूफ गाडयो घेता। कांपाल स्विमिंग पुलाचें काम काडून L2 कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें। केजरीवाल म्हणटा पॉवर सबसिडी हे लोकांचे जैत। There is a grant of subsidy to all categories of the consumers, except for the consumers category electrical vehicle charging station to remain the tariff installed for approximately tariff cost न वाडयता ताजे रिजन 120 crores rupees सुमार गव्हर्मेंटाचेर एडिशनल बर्डन पडटा which is the government has given the approval for this. टॅरिफ कॉस्ट तो थोडोसो वाडटालो ताका हें आमी वाडयना बट ताका इलेक्ट्रिसिटीचो ताका एप्रुवल गव्हर्मेंटाचे कॅबिनेटाचे एप्रुवल घेवचें पडटा। रिगार्डिंग द रिफर्बिशमेंट ऑफ द फॉर द एक्झिस्टिंग स्विमींग पूल एट अ कांपाल L1 कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडून गेला। वी हॅव गिवन टू द L2 एट अ कांपालचो ताका काम ते कंटिन्यू करपा लागला त्या खातीर कॅबिनेटाक हाडलें। There is one retrofitting of the 2 numbers of the Toyota Fortuner to the bulletproof करपा खातीर bulletproof vehicle स्टेटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन नाशिल्ली विथ पुलीस डिपार्टमेंट त्या खातीर ताका कॅबिनेट एप्रुवल घेवन 2 बुलेटप्रूफ करपा खातीर ऑलरेडी दिल्ले आसा। पुलीस फॉर द VIPs हय मोपा कडेन आमी विविध झाडां जी कट केल्ली ती लावपा खातीर 5 लाख झाडां आनी ताची फुडली कॅर घेवपा खातीर इट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची वन बॉडी ICFRE म्हणून तांकां नॉमिनेट केलें ती झाडां सगळीं हे करपा खातीर। ICFRE इंडियन कावन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एड्युकेशन। जस्ट टेक फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रेस पैकूळ ब्रिज 12.5 कोटीचो आमी जाता तितलें म्हणजे पैकूळ वासिया खातीर हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता GSIDCच्या वतीन हो ब्रिज आमी घेता। तो ब्रिज व्हांवून गेल्ल्या कारणान फाटले फ्लड जे जाले पैकूळ वासियांक आमी दुसरो रस्तो फॉरेस्टांतल्यान करून दिला। टेम्पररी अरेंजमेंट आमी थंयसर जावपी आमचो जो बंधारो आसा ताच्या खातीर तेजेर टेम्पररी अरेंजमेंट केला। कंटिन्युअसली थंयसर स्थानीक MLA आनी हेल्थ मिनिस्टर हो विशय म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी जस्ट तेणी फॉलोअप केल्या उपरांत हांवें ताका GSIDCच्या वतीन सँक्शनूय दिलें आनी म्हणजे हे केलें जाता तितके बेगीन त्या पुलाचें काम सुरू जातलें। दुसरो आमचे बोंडला भायल्यातल्यान रस्तोय दिला आनी आतां आमी रिसेंटली हांवें WRDक इन्स्ट्रक्शन दिलां फक्त तेजे ज्यो प्लेटी घातल्यो तेजेर एटलिस्ट 2 व्हिलर वचपाचें प्रोविजन तांकां ताज्या वयल्यान करून दी म्हणून जेणे करून लोकांची कन्विनियंट ही जावची हेच्या खातीर। 12.5 कोटी सुमार जाता।
ताजो टेंडर प्रोसेस आनी कंप्लीट जावपाक हार्डली 1 म्हयनो 1.5 म्हयन्या भितर आमी प्रोसेस कंप्लीट करता. ऑलरेडी हांवें एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दिले प्रोसेस चालू केला. सरकाराच्या वीज दर वाडीच्या निर्णयाचेर आम आदमी पार्टी खोशी ही खंय गोंयकारांची जैत म्हूण अरविंद केजरीवालान ट्वीट केला. गोंयान आपाचे वीज आंदोलनाची जैत म्हूण आपाचो सुरेल तिळवे उलयलो. जे वीज आंदोलन घेवन पुराय गोंयान फिरलेले आनी सगळ्या मतदारसंघांनी वचून आमी वीज आंदोलनाच्यो सभा घेतलेल्यो आनी लोकांक जे जाय तें मुखार हाडलें, सरकाराक दाखोवन दिलें की सगळेच गोंयकार ह्या वीज आंदोलनाक तेंको दिता आनी त्याच तेक्याक लागून जे सरकाराचेर चेपण आयलां आनी जे चेपण आम आदमी पार्टीन हाडलां त्या खातीर ह्या गोंयांतल्या भाजपा सरकाराक बावगुचें पडलां. आनी हांव त्याच खातीर म्हणटा की आज गोंयकारांचें आनी एक जैत जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटजी थारावंक काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी पी चिदंबरम गोंयांत. आमदार, इत्सूक उमेदवार, पदाधिकारी धरून ज्येष्ठ फुडाऱ्यां कडेन ताच्यो बसकांनी पक्षांतलीं उणी दोनी वयर सरलीं. चिदंबरमाचो दोनापावला आयसीजींत 2 दीस तळ. खलप सिनियर राणे रवी मेळून आयलो. राणे म्हणटा सध्या युती लिडरशीप बदलाचेर चर्चा खंय जाल्ली ना. राणे आनीक एका टर्माक तयार. Without even resigning, it shows that they are not interested in developing the state of Goa. Okay. They are only interested in power. Sir, one more thing is that there seems to be infighting among the Congress party and the Congress leaders itself. How would you tackle this issue? There is no infighting in the Congress. There may be difference of opinion. What is the number of seats that you all are looking in Goa as We far? are not looking at anything. Formation of the government. We are not looking at formation of the government as of now. We are only strategizing, preparing our booth level workers, our block level workers. Competition between the present Congress leaders and those who want to come and join. See, these are all rumors. These are all rumors that somebody is coming, somebody is going. These are all rumors. Do they oppose it? No. The point what I'm trying to tell is the meeting today of Kalamut workers was only. There are too many aspects. Congress is very powerful and popular there. In Parliament, we have got a majority. We are going to get this seat. So there is a lot of competition. We will handle it. Know the mistakes committed by the BJP government and also the undemocratic way in which they have formed this government. Any other parties within talks with your alliance? Any other parties? No, I'm not. Go forward and all. No party or anything. The question of alliance and other things will be decided in Delhi, not here. With our workers and leaders, the question of alliance and other things, as I have told you, will be taken up in Delhi, not here. No, but Any Goa suggestion Forward given is so by the confident leaders? of alliance then. Any suggestion had been given by the leaders What and the new party? suggestions they have given? They are only speaking to the senior leader, Mr. Chidambaram, in the room 1-to-1. So what they have spoken, only he knows, and only the So leaders know. I will not know, or anybody will why not. Goa Forward is showing so much this is saying that they are confident that alliance will still take place then? Now, they may be, see, the point is, they may be telling they want an alliance, or there may be proposals to have an alliance. Congress is to experience to take the right decision at the right time. आमकां तो नाका आसलो कित्याक त्या मनशान आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचे पाड घालून सोडलेले. आमकां रस्त्याक हाडलेली, आमकां पीडीए म्हणून नाकाय, ओडोपी म्हणून नाकाय, कितले प्रोटेस्ट आमी केले आनी तसल्या मनशाक तर काँग्रेसीन हाडटा जाल्यार आमकां आमचो तेजेर निशेध आहा म्हणून आमी ताका सांगला आनी तेणेन आमचें सगळें मान्य केलां आनी तेणेन सांगलां आपूण तुमकां इन्शुरन्स दिता, आपूण ताका टिकेट दिवचो ना म्हणून. देव बरें करूं. कोण तो भायलो आमचो प्रेझेंट एमएलए कलांगूट मतदारसंघाचो तो
तो हितून काँग्रेसीन येवंक सोदता म्हणून सगळ्याक रुमर पडला. We don't want a present MLA to get a Congress ticket. We want any strong person from the, not like others. From Congress they jump to BJP. No, our MLA, our still ex-MLA is still over there with Congress. So I think so they should think about it. चिदंबरम गोंयांत येयले आनी मिटींग घेता तुमी मेळ्ळे तेंका कितें आसता मिटींगेचो एजेंडा? There is no agenda, overall situation in the state. कितें एक्झॅक्टली कितें पळयता म्हणजे The overall yes, companies has assessed. पार्टी प्रेसिडेंट चेंज जाली तसले बेगिने डिस्कशन पार्टी प्रेसिडेंट चेंज करपा तसले बेगिने डिस्कशन No, sir. What was your feedback to him, sir? No, feedback is we have to work. Without work, how can you do it? अलायन्साचेर बी कितें जालें? No alliance. I don't know. I have not spoken about alliance. I can't say anything at this time. तुम्ही कॉन्टॅक्ट We करतले have to work. Let us see. If I am given a ticket, I will come. मागीर बूथ कमिटी जाता ते बूथ कमिटी तश्यो कॉन्स्टिट्यूट जावंक नाशिल्ल्यो केन्ना तरी अपॉयंट केल्ल्यो लेथर्जी आता कोण एवढेन तेवढेन चल्ले सो ऑल दॅट हॅड टू बी रिऑर्गनायज. हे सगळे बरे वायट गोष्टी घडटल्योच. कोणाचो जम अशें तुमच्यान आज सांगूं येता. कोणें इलेक्शन घेतलां, कोणें वोटींग केलें, कोणें रेफरंडम घेतला ना न्ही. हांव खंय तरी भोंवता करता 10 लोक म्हजे बरोबर फिरतात म्हणून हांव स्ट्रॉंग जालो. एकलो एक्सलो सुद्धा काय वेळा बरोच स्ट्रॉंग असता दिसना तुका तो पण देर इज अ नेटवर्क. सो पार्टी हॅज टू रियलायज दॅट आनी देन डिसायड हू इज टू बी देयर. well nobody nothing can remain static. काँग्रेस तिकेट दिता अनाउन्स करता काँग्रेस मागीर वाऱ्यार सोडटा लिडर मागीर कोण येना तो मुद्दो तुमी हांगा काडलो ह्या मिटिंगेंत? दोनच कॉन्स्टिट्युन्सी उरलेला. एक देशा बद्दल मडकी एक वाळपय. ते सांगले तुमी तांकां? सांगपाचें सर ती सांगपाचें सगळें म्हणजे विश्वास दवरपा नासल्यार हें आसता विश्वासघातकी. गोड कॉफी मेळटली. कोण विश्वास कोण ते विश्वास तुमच्याच पार्टीचे उलयता तुमी? आनी खंयचे उलयतलो नाका पार्टी हांव कशें उलयतलो? डिजिटल टॅक्सी मिटराक स्पेशल फिचर्स बसोवंक सांगला. ॲपाची गरज पडपाची ना. मिटराचेरूच सगळें आसतलें. टॅक्सी बूक केली काय मिटराचेरूच मॅसेज. लागीं खंय कितलो ट्रॅफिक आसा, हवामान कशें आसा तेंवूय खंय ताचेर कळटलें. येरादारी मंत्री महावीन सांगता डिजिटल मिटर सरकार फ्रीज दिता. आदी पयशे भरून मिटर घेयात, पयशे खंय उपरांत मेळटले. हे जे म्हणटा ॲप आमी घालपा रेडी आहा तेणी ॲप घालपाक गरज ना. हांव एक आज NIC हांवें आदेश दिल्लो आसा. तेणी सांगलां बेग्याचे बेगीन ते ऑलरेडी दे आर सीज बिकॉज सगळे स्टेटीनी डिजिटल मिटर म्हणल्यार इट इज ऑल्सो टायप ऑफ इट इज थ्रू दीस ओनली नो मॉनिटरींग थ्रू वेव्स ओनली. आनी तेन्ना एअर वेव्सांसून जेन्ना मॉनिटर जाता हांवें सांगलां एड एनदर फीचर वे पीपल कॅन बूक अ टॅक्सी इवन फ्रॉम देयर फोन to your digital meter, to your taxi. Okay. So no need of standing in the line at the airport or taking the slip and going and sitting in the taxi. Te ek amka korun di. At the same time, forecasting the weather, forecasting the traffic position. If there is a blockage somewhere, it will automatically be announced by the same meter. It will tell, please take a diversionary route. The road from Santa Cruz to this is blocked. Therefore, you take the alternate route if you can. From so and so time, it is expected the congestion will be cleared. असले announcement येतले. तेजे शिवाय आनीकूय एक दोन फीचर आतां सांगना ऍड करपा लायला. So it is just not going to be a digital meter. It will be a sort of app also in the long course. With good features of time. Yeah. So there will be something worthwhile for the taxi fellows. मीटर फ्रीज अर्ज करात मीटर बसयात 5 दिसात अर्धे पैसे परत वर्ष सोंपता म्हणसर उरिल्ले अर्धे मेळटले. पयले म्हणटाले मिटर बसोवपाक मातशें डिफिकल्टी दाखयताले. आतां मिटर बसयता म्हणटा फ्री दी. आमी फ्री दिल्लो आसा पूण तें समजना. पयलीं लॉंग प्रोसिजर आसली उणेच उणे 2 म्हयने लागताले 50% मेळपाक. आतां ए सायडी मिटर बसय सोमतें एप्लिकेशन कर 5 दिसां भितर 50% जे मिटराचे कॉस्ट आहा ते मेळटा. 50% एंड ऑफ द इयर. कित्याक तेंची जबाबदारी आसपा जाय जेन्ना तूं टॅक्सी चलयता जेन्ना
आमी बॅक एंड सर्विसीजूय चलयता, मॉनिटर जाता टॅक्सी. सेफ्टी पॅसेंजराची आमी लक्षांत दवरपा जाय. ट्युरिजम आमी फुडारा वाडोवपा जाय. वी शूड नॉट किल द गूस विच लेज द गोल्डन एग. जेन्ना हे आमी सगळे मानून घेता, मायनिंग सुद्दां स्टॉप जाल्यार ट्युरिजमान आमकां रिगोवन दवरले. पॅन्डेमिका लागून मातशे कमी प्रमाणात लोक येता, पूण आतां मायज लोक येवपाक लागलेलो आसा. जेन्ना मायज लोक येता, आमचें कर्तव्य न्हू की टॅक्सी सर्विसीस वा ट्रान्सपोर्ट बरें आसपाचें. तेंचीय काळजी आमकां आसा म्हणून हे फ्री मिटर आमी दिला. त्या सोमते सगळे फ्री तशें जायना. पयरूच तेंचे रेट इन्क्रीज केला, 3 रुपया पर किलोमिटर वाडयला. खंयचोच मिटर फॉल्टी ना. एखादे लक्झरी गाडयेचे सिस्टमीक मिटर सपोर्ट करना, इतलोच खंय टेक्निकल एरर आसा. हांवें रोखडे एन्क्वायरी करून मिटींग ऑफिसरांची बसका घेतली, डिस्कस केलें. खंयचो मिटर फॉल्टी ना. आतां कितें आसा, आजकाल इवन मर्सिडीज कार और अदर हाय एंड कार तुमी म्हण नाका, BMO आनी कितें, तेंकांय मिटर बसोवपा जाय न्हू. सपोज यू हॅव अ मग टॅक्सी, यू मिटर बसोवपा जाय. बट द सिस्टम इज सो सॉफिस्टिकेटेड इन दॅट इट रिफ्युजीस टू एक्सेप्ट a meter. So it has to be again fine tuned in a manner that meter tejer choltalo. So this is a technical glitch which will be corrected very soon. I called NIC people also and they said they will connect it they will correct this particular glitch very soon. जे ज्यांना इग्निशन बंद करतात त्यांचे ते मीटर चालूच उरता आणि बॅटरी ड्रेन जाता. सो हेजेर कितें म्हणपाचें ना, there is a switch. I inquired about that. When it is not in use, they can put off the meter, they can switch it off. It has got a system, so the battery will not be drained. तू ऑनूच धरून वयतलो आनी यूजूच करपा ना, खंयची बॅटरी ड्रेन जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. अफगाणी नागरिकांक देश सोडूंक तालिबानी बंदी. विदेशी नागरिकांक मात सोडटले. काबूल विमानतळाचेर ब्लॉकेड घालून चाळण लायली. G7 राष्ट्रांनी स्थलांतर उक्तें दवरूंक मागलां, तरी 31 ऑगस्टा उपरांत काबुला सावन देशांतर बंद. भारताचे अफगाणीक व्हिजा. इव्हॅक्युएशन चालूच. ब्रेस्तार सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. संवसारीक बँकेची अफगाणाक अर्थीक मजत बंद. केंद्रान राज्यांक येता त्या 5 सप्टेंबर म्हणल्यार शिक्षक दिसाच्या आदीं शाळांच्या सगळ्या शिक्षकांचे प्राधान्यान कोविड वॅक्सिनेशन करूंक सांगलां. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडेवी हाणें ट्विटराचेर ही म्हायती दिली. 5 सप्टेंबराक टिचर्स डे, ते आदीं वॅक्सिनेशन करूंक सांगलां. हे खातीर राज्यांक निर्धारीत कोटाचे वयर आनीक 2 कोटी वयर डोसाची पुरवण जावपाची आसा. केपें सुळकर्णा एग्रीकल्चर प्रोग्रामाक आशिल्ली डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर कॉलेजीची मान्यताय काडून घेतल्या. डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर ट्रेनिंग रिसर्च सोसायटीचे गोवा युनिव्हर्सिटीक हायकोर्टांत आव्हान. हायकोर्टान युनिव्हर्सिटीक नोटीस काडली. ICARक प्रतिवादी म्हूण जोडपाची सूट दिवन हायकोर्टान सुनावणी फुडल्या सप्तकांत दवरल्या. केपें सुळकर्णा डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराची मान्यताय गोवा युनिव्हर्सिटीन काडून घेतल्या. निर्णयात डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर ट्रेनिंग रिसर्च सोसायटी हायकोर्टात गेल्या. नॅशनल एग्रीकल्चर एज्युकेशन एक्रिडिटेशन बोर्ड ऑफ इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हे कॉलेजीक BSc कन्सिडर करिना म्हूण गोवा युनिव्हर्सिटीन रजाव दिला असो याचिकादारान याचिकेत दावो केला. हायकोर्टान याचिकादाराक प्रतिवादी म्हूण ICARक जोडपाक सूट दिल्या. ICARकूय नोटीस काडल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दिगंबर कामतीच्या सरकारांत 35,000 कोटीचें स्कॅम जालां जाल्यार पुरावे दाखयात. पर्रीकार सांगतालो तो BACचो रिपोर्ट दाखयात. 10 वर्सां कांयच एक्शन कित्याक घेतली ना तेंवूय सांगात. काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचे कुडचड्यार सरकाराक प्रस्न. दिगंबर म्हणटा ताच्या कार्यकाळांत मायनिंगांत बारीक लोकांनी पयसो केलो. मायनिंग कोणें बंद केलां तें खंय सगळ्या गोंयकारांक खबर. अभी भाषण में बोल रहे थे कि एक माइनिंग का हब है, मतलब इधर माइनिंग नहीं होता है लेकिन माइनिंग का हब है और ट्रांजिट हब है. और आपने बोल रहे थे कि लास्ट इलेक्शन के अंदर 2012 में बिकॉज ऑफ द माइनिंग इशू हम हार गए. 2012 में माइनिंग इशू में करप्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने करप्शन किया था, 35,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसीलिए कांग्रेस को उस इलेक्शन में नुकसान हुआ. सही बात है, हमको नुकसान हुआ है, उस इलेक्शन में हम हार गए. लेकिन लास्ट वीक पिछले हफ्ते हमारा CM बोल रहे हैं प्रमोद सावंत जी, दिगंबर कामत जी के टाइम पर
कांग्रेस के टाइम पर ये 35,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, इन्हीं की वजह से हुआ है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, 2012 ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, अगर स्कैम हुआ है वो स्कैम कौन किया, वो पैसे कहाँ गया, कौन लेकर गया वो 35,000 करोड़, किसका बैंक अकाउंट में है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया क्या, आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ है, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट लॉन्च किया है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, आपके पास क्या आप आरोप किए थे 10 साल पहले, पर्रिकर साहब ने उस टाइम आरोप किए थे। आरोप करने में हम भी आरोप कर सकते हैं, प्रमोद सावंत 60,000 करोड़ का घोटाला किया, हम भी आरोप कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद आप क्या किया है उसके बारे में, अभी 10 साल बाद भी वही बोल रहे हैं घोटाला हुआ, स्कैम हुआ। तो शो अस द प्रूफ, शो अस द एविडेंस। आप सिर्फ हिट एंड रन कर रहे हैं, आपके पास ना एविडेंस है ना प्रूफ है, अगर है तो दिखाइए। पर्रिकर साहब बोल रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट है, उस टाइम जब आरोप किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट है इस माइनिंग स्कैम के बारे में। मैं पूछता हूं प्रमोद सावंत जी, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट आप पेश कीजिए लोगों के सामने, अगर वो रिपोर्ट है तो दिखाइए वो रिपोर्ट, हम भी पढ़ना चाहेंगे। अगर हमारा लोग कोई किया तो हम भी उनको सजा देने के लिए तैयार हैं। फाटली 10 वर्सां बारीक लोकांची जोड बंद, कोणे मायनिंग बंद केला ते सगळ्या गोंयकारांक खबर म्हूण दिगंबर कामत उलयलो। 2007 ते 2012 काँग्रेसचें सरकार गोंयांत आशिल्लें, दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो। बारीक लोकांनी पयशे जोडले काय ना ते म्हाका पयलीं सांगा। काँग्रेसच्या राज्यांत मायनिंगाचेर बारीक लोकांनी पयशे जोडले काय ना म्हाका एका मनशान सांगचें, जोडले ना म्हणून। ट्रकवाल्यांनी जोडले, मशिनरीवाल्यांनी जोडले, बार्जवाल्यांनी जोडले, हांगा रेस्टॉरंटां आसतालीं, खानावळी आसताल्यो, सर्व्हिस स्टेशन्स आसतालीं, वर्कशॉप आसतालीं, सगळ्यांनी पयशे जोडले काय ना। आज गेल्ली 10 वर्सां कितें करता तुमी, पयशे जोडटा सारकें, ताणें सांगलें तें सारकें। आनी केसी हांव झगडटा कोर्टांत, हांवें मायन चलयली ना, हांवें एक ट्रक घेतलो ना, हांवें एक बार्ज घेतली ना, हांवें एक मशिनरी घेतली ना, हांवें कोणा कडल्यान 1 टन ओर घेतलो ना आनी 1 टन ओर एक्सपोर्ट केलो ना। हाका जबाबदार कोण? दिगंबर कामत जबाबदार? आय स्टॉप्ड मायनिंग, नॉट सुप्रीम कोर्ट। हो म्हणपी कोण आशिल्लो? हा, तुमचे कॉन्सियन्सा हात घाला आनी सांगा कोणे मायनिंग बंद केले? तू कित्याक फाटल्यान भिवन रावता तुमी? काँग्रेसच्या सरकारान बारीक लोकांच्या पोटार मारलं ना आणि दिगंबर कामतीन केन्नाच बारीक लोकांचेर सूड घेतलो ना आणि बारीक लोकांच्या पोटार मारलं ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। डिजिटल मिटरांचेर हायकोर्टाची ऑर्डर पाळूंकूच जाय। मायकल म्हणटा डिजिटल मिटर काय ॲप बेस्ड, ते मुख्यमंत्री खंय थारायतलो। सरकार मिटराचे पयशे दिता ते परत सरकारी तिजोरींतल्यान खंय आदींच पयशे फारीक करचे। कोविडांत धंदो बुडिल्ल्यान शेकाची फी 25% करची म्हूण पर्यटन मंत्र्याचे मागणेक तेंको। बाबू खंय पयले फावट कितें तरी सारकें उलयलां। कॅबिनेटाक हें डिस्कशन येयलां, आमी मिनिस्टर ऑफ ट्युरिजम जो बाबू आजगांवकर ताका शेक ओनर्सांनी रिक्वेस्ट केला, लायसन्स फी जी आहा ही 25% हाड म्हणून आमी रिक्वेस्ट केली। सो तेजेर फुडल्या कॅबिनेटाक डिसिजन जातलें आनी आमचो रिक्वेस्ट सगळे शेक ओनरांचो रिक्वेस्ट हो बाबू आजगांवकरा कडेन केला आनी बाबू आजगांवकरान आयज तें मांडलें कॅबिनेटाक आनी बरी गजाल ती। फर्स्ट टायम तेणें बरी गजाल मांडलेली आहा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। डिजिटल मिटर जो आहा जो आयज हायकोर्टान म्हटला, हायकोर्टान परतून येवन सांगला दॅट इज विथ द गव्हर्मेंट टू डिसायड वेदर इट इज टू बी डिजिटल, वेदर इट इज टू बी ॲप, वेदर इट इज टू बी एनीथिंग एल्स। सो आमच्या गोंयकाराक फ्री मिटर मेळचो, पूण हायकोर्टाची ऑर्डर आमी पालन करपाकूच जाय, म्हणजे वी हॅव टू फॉलो द हायकोर्ट ऑर्डर। बट आतां कसो मिटर जावचो, ॲप बेस्ड काय डिजिटल, ते सरकारान तेजेर CMान सांगलां आपूण 10 ते 12 दिसांनी आपूण ही क्लियर करता। आमकां सांगलां बिफोर गणेश चतुर्थी आय वील सी दॅट वी वील क्लियर दीस
issue. The permits already And cancelled. my request to him is that today our Goan doesn't have the money. So if you are putting the meter, तांकां 1000 रुपया घे, उरलेले 10,000 सरकारान बेर करचे आनी डायरेक्टली बेर करचे. तेणी पयलीं 11,500 रुपया फारीक करून मागीर तांकां 4,000 येतले आनी फुडल्या वर्सा 4,000 येतले. That is wrong. I don't agree with that. What about those permits? We stand by our local people who are the owners of taxi and who are standing on their own feet. तेणी धंदो जो घातला आनी आपले पयशे बँकेन घालून मार्जीन मनी घालून तेणी लोन घेतलेलो आहा. वास्कोकारांक सारको बस स्टँड जाय म्हूण लोकांनी मोर्चा काडलो. बस स्टँडार ना धड रस्ते, ना धड लायट, रातयां टोळयो बियरी घेवन बसतात. यो वच करताले चलयांक कांयच सेफ्टी ना म्हूण वास्कोकारांच्यो कागाळी. आमदारान खंय फाटलीं 10 वर्सां कांयच केल्लें ना. बस स्टँडाचे निमतान आमदाराचो पंचनामो. 8 वर्सां हांव वास्कोच्यान पणजे ट्रॅव्हल करता आनी आमकां इतलो त्रास जाता ट्रॅव्हल करतना. हांगासर बायक दवरपाक जागो नासता आनी दवरले जाल्यार सान मेरेन समज कॉलेज करून येयली जाल्यार बायक फूल तांबडी जालेली आसता बिकॉज हांगा फूल मातयेचो रस्तो आहा आनी एक तर भयंकर खड्डे पडलेले आसा हांगासर. 20 इयर्स हांव शोज करता. रातचे शोज करून हांगासर येता म्हणसर हांगासर एकलो मनीस आसना तो आसना एकदम भयंकर काळोख आसता. हांगासर यो जाल्यार भुरगे हांगासर बियऱ्यो घेवन बसलेले आसता आनी समज येतले एकटे वयतले जाल्यार इतलो भंय दिसता कित्याक हांगासर लायट्यो ना कांय ना. सेक्युरिटी गार्डूय आसना हांगासर जेन्ना बायक व्हरपाक येता तेन्ना. द रायझींग क्रायम रेट रायट नाव रेप्स जाता हे जाता ते चोडवां खातीर सेफ जावपा खातीर तरी तुमी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन मनार घेवचो. आमचो जो आमदार आहा तो एक इमॅजिनरी आनी इल्युजनरी फिगर्स दिता म्हटल्यार पर्संटेज दिता. 4 दीस पयलींचो तुमी स्टेटमेंट पळयत जाल्यार तेणी 80% पायलिंग कंप्लीट जाला म्हणून दिला. सो आयज सगळे वास्कोकार जेन्ना आमी हांगा येयले जाल्यार 80% खूब पयस आमचे अर्धे पायलिंग सुद्दां जाल्लेले ना. तुमी एवरी टायम तारखेर करून आयज तुजे 2 टर्म काबार आयले. तुज्या 2 मॅनिफेस्टोन तुवें हेच रगडला. हेज्या भायर तुज्या कडेन आनी कांयच ना आनी जे कितें तुजे मॅनिफेस्टोन आहा ते सुद्दां तुजें कंप्लीट जायना. सो आयज आमी सरकाराच्या फुड्यान हें हाडूंक चिंत्ताले की KTC बस स्टँडाची अवस्था पळया, हांगच्या लोकांची दुर्दशा कशी जाल्या ती पळया. एक खेपो एक कॅपेबल आमदार जाय जो वास्कोचो विकास करतलो आनी सगळे जे वास्को यूथ आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, जी महिला आसा कितें करूंक सोदता त्यांच्या खातीर सुद्दां एक आमकां आमदार जाय. आमचो आमदार कितें करता तो स्वता केन्नाच उलयना. तो कोणाक तरी फुडें काडटा आनी उलयता फाटल्यान. दक्षिण गोंय झेडपीन केंद्राच्या फंडांतल्यान नवें जिल्लो भवन उबारपाचो प्रस्ताव दवरला. झेडपी ऑफिसांत इंटरकॉम सुविधा तशेंच वांगड्यांनी मांडिल्ल्या कामाच्या प्रस्तावाचेर बसकेंत विचार जालो. झेडपीचे अधिकार वाडयात आनी फंडांची नित्याची मागणी तांची चालूच. खूब तेंपाची आमची एक इच्छा आशिल्ली की आमचें जिल्ला भवन आसचें. त्या संदर्भांतले आमी 2-3 जागे पळयल्ले आसा आनी ते जागे पळोवन जर आमकां प्रपोजल जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमकां ताजेर आमचें रेजोल्युशन एक घेवचें पडटा. तें रेजोल्युशन आमी घेतिल्लें आसा कारण आमकां जो फंड आसा तो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येवपाचो आसा. एक APBX म्हणून एक हें घेवपाक केला जेणे करून तें कितें जातलें की आमी हांगसरल्यान तांचे कडेन उलोवपाक शकतलीं डायरेक्ट. मागीर कोणाकूच खंय वचचें पडना. तें एक आमी सिस्टम घेवपाचो असो एक ठराव घेतिल्लो आसा. पूण ते पंचायती कडल्यान न्ही ते आमचे ZP मेंबर थंय पळय कन्सर्न कोण ZP मेंबर आसा पळय ताका ते विश्वासान ना घेता. डायरेक्ट ते आमकां हांगसर जिल्ला पंचायत ऑफिसान ते धाडटा आनी ZP मेंबराक ते खबरूच आसना की बाबा पंचायतीन ते रेजोल्युशन धाडिल्लें आसा की बाबा कामां घेवपाचें. त्या खातीर आज आमी असो एक ठराव घेतिल्लो आसा की जे पंचायती थ्रू पंचायत जे कितें पळय हांगासर आमकां प्रपोजल येता ते प्रपोजल आमी सगळ्या ZP मेंबरांक दाखोवपाचें आनी जर ZP मेंबराक दिसता की तें काम करपाक जाय जाल्यारूच ZP मेंबरान तें प्रपोजल पास करून फुडें व्हरपाचें. कारण आमकां फंड येता तो थोडोच फंड आयिल्लो आसा. पंचायतीकूय फंड आसता, सगळ्यांक फंड आसता. त्या खातीर हो फंड आमी कसो वापरपाचो तो थोडो आमी ठरोवपाक जाय न्ही. आमकां लोकांनी निवडून दिल्लें आसा, लोकांचे बाकीचे जे कितें आसा त्या खातीर आमी हो आज ठराव घेतिल्लो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया.
नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. कर्नाटकांत वतल्या गोंयकारांक पोळे चेकपोस्टार आडायले म्हूण काणकोण काँग्रेसीन इश्यू केलो. वरभर कर्नाटकांतल्यो गाडयो आडावन धरले उपरांत चेकपोस्टाचेर कर्नाटकाचे सिनियर अधिकारी पावले. 2 डोस घेतिल्ल्यांक कर्नाटकाक सोडपाचें उतर दिलां. काँग्रेस म्हणटा दोनूय सरकारांचो ताळमेळ ना, बसका घेवन विशय बेगीन तडीक लायात. बरोबर आहे टेस्ट बरोबर नाही कित्याक करता का म्हणटा मेडिकल ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड तुम्ही अकस्मात एका तुम्ही काल काढप नाही पहिले येवपाक जाय कोण येनासलो तुमचे थंय म्हणून आमी येयला नाल्यार आमी येनासले भितर हाडपाक गेला इन्फॉर्म केला अशें करता म्हणून इन्फॉर्म केला कितें त्या स्टेटीन तुमकां कितें इन्फॉर्म केला तुमी भितरून हाडपाक गेला न्ही. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. ओल्ड गोवा वाया मांडूर, नेवरा, पिलार कदंब सुरू जाली. ह्या रुटार कदंब घालची म्हणून 2017 सावन यत्न चलताले म्हणून मंडूरचो सरपंच सांगता. सरकारान लोकांचे मागणीचो मान दवरून बस घाल्या म्हूण आमदार फ्रांसीस सिल्वेर खोशी. बस सुरू जायना फुडें लोकप्रतिनिधी आनी कांय लोकांनी बसीन एक रावंडय मारलो. पिलार हो जो रूट आसा जरी आमी आमचो गांव राजधानी पासून लागीं आसलो तरी सुद्दां ह्या रुटाक आमकां बस ट्रान्सपोर्ट सेवा जी आसा ती कमी आशिल्ली आनी लोकांची धांदळ जाताली. त्या कारणाक लागून आमी एक रेजोल्युशन घेवन पंचायतीन आमी सरकारा कडेन धाडिल्लें 2017 आनी ताजे नंतर आमी एक ड्रायव केल्लो म्हणजे गांवांत सगळे एक सुमारे 1,500 सुमार ताजेर सिग्नेचर कॅम्पेन जाल्लो आनी लोकांनी हाका सपोर्ट दिल्लो म्हणजे जायच म्हणून आनी तेन्नाच्यान आमी हें फॉलोअप करीत आसा. पण सरकारा कडेन बस नासल्या कारणान आनी कसल्यो अडचणी ताका लागून ही बस मागीर कोविडाचो टायम आयलो ताका लागून ही डिले जायत गेली. जी कादंबा बस आमकां जाय पडटाली पिलार, नेवरा, आजोसी, मांदूर, दोंगरी, कारांबोली, ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत सगळ्या गांवच्या लोकांचो आनी पंचायतीचो सगळे पंचायतीचो लागशिल्ले लागताय जावं नेवरा, आदोशी, मांदूर, दोंगरी, कारांबोली आनी ओल्ड गोवा हे पंचायतीचो आनी आमच्या सगळ्या सरावंडींग लोकांचो एक सदांच डिमांड आसलो जी आमकां कादंबा बस ह्या वाठारांत जाय म्हूण. कित्याक ह्या वाठारांत जायतो लोक चलोन वयतालो कित्याक बसेन आसले बसे तरी आसले तरी टायमींग सारको नासलो म्हूण. वेलकम कदंबाचे टायमींग सामको वेलकम पूण प्रोवायडेड दॅट ते मातशें तरी हें जावं न्हय न्हू. आतां फॉर डायरेक्ट काडला आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट काडला 2:30 दिला 4:30 वरार पळय म्हणटा न चुकनासतना मारता हांव सामकी पॅन्डेमिका पसून मारला आनी अजुनूय मारता
हांवें पयलें सांग न्हू वेलकम म्हणून कितले बसी आसा म्हाजे 3 बशी आसा ह्याच रुटाक म्हाज्यो 3 बशी आहा 3 तुमचो प्लेस जातलो टायमींग आतां हय आतां म्हाजो तोच म्हाका पळय दिल्लो कदंबार म्हाका दिल्लो केन्ना 93 सिन्स 93 म्हाजी चवथी बस चलता त्या रुटाक 27 हेका. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतीच्या मुर्तींचेर कायद्यान बंदी आसा. मडगांव पालिकेन पीओपीच्यो मुर्ती विकतल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. पीओपीच्या मुर्तींचें विसर्जन केले उपरांत त्यो उदकांत विरघळनात. वेल्यान नुस्तें आनी हेर उदकां जिवावळीक धोको. पर्यावरण राखूंक प्रदूशण करपी चीनी फोगाचेरय खंय बंदी घाल्या. Direction under Section 5 of the Environment Protection Act, not to permit plastic of Paris made Ganesh idols, and there are directions come from the higher authorities to ban such a sale of plastic of Paris. Accordingly, I have issued direction to my municipal inspectors to conduct inspection to all the establishment and check whether they are selling or not. If they are selling, punitive action should be taken against them. These are directions to see once this plaster of Paris is used, the idols which are immersed in the water did not disintegrate. It takes a lot of times. There are a lot of chemicals. There are a lot of acidic thing in the material. And this can be harmful to the human being as well, because aquatic life like fishes, they can eat or consume the chemicals, and in turn this fish will be consumed by the public, and it will in turn cause some damages to other human beings. So this is our efforts to curb the whatever illegalities and done, because under Section 5 of the Environment Act, sale of plastic of Paris is banned. So we are trying to put some system in order. I am giving well in advance to the public not to. There are instances that the plastic of Paris are purchased from out of the states. माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान बांदोडे पंचायतीत जाल्ल्या कार्यावळींत मडकय मतदारसंघातल्या 50 गरजू भुरग्यांक स्मार्टफोन दिले. गरीब भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षणाक आडमेळी येवंक जायना म्हूण ट्रस्टान आतां मेरेन बांदोड्या, वाडी तळावली, आगापूर, दुर्भाट, कवळे वाठारांतले मेळून 150 भुरग्यांक स्मार्टफोन दिल्यात. मडकय कुंडयच्या भुरग्यांकय स्मार्टफोन दिवपाचे आसात. विड्डे आमोणे पूल जाले उपरांत सांखळे सावन विड्डी यो वच करपी लोक मावळींग तड ते मार्केट मेरेनच्या पायणींतल्यान यो वच करताले. पालिकेन ह्या रस्त्याची फोंडकोलां पुरोवंक सुरू केल्यांत. लोक खंय ह्या रस्त्याचें काम करचें म्हूण बऱ्याच तेंपा सावन थंय रस्तो मागताले. सांखळी पालिका लोकां खातीर वावुरता म्हूण उपनगराध्यक्ष सांगता. पावसाचें सिच्युएशन पळोवन हे हाय डिमांडेड रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लीक आशिल्लें, कारण विड्डे आमोणा ब्रीज जाल्या नंतर मॅक्झिमम 2 व्हिलर्स ज्यो आसा ह्या रोडांसून ट्रॅवल करता. हो एक बारीकशी पायण आसा, पूण जितल्यो व्हेहिकल्स 2 व्हिलर्स ट्रॅवल जाता गोईंग टुवर्ड पणजे किंवा जे सांखळे लोक येतात ते सगळे ह्या पायणीसून क्रॉस जातात. ताका लागून ह्या पायणीची खूब गरज आशिल्ली आनी पावसाचें सिच्युएशन पळोवन सांखळे मुन्सिपाल्टीन हें काम हातीन घेतलेलें आसा. त्याच बरोबर एंटायर सांखळे मुन्सिपाल्टी एरिया पोर्ट होल्स जे आहा तेंय काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. कनेक्टिविटी जी आसा सांखळेची मार्केटाची तेजेरूय मुन्सिपाल्टी काम करता. जशें एक साको आमी हांगासून एक अर्द मिटराक एक साको बांदता आनी त्या साक्या वयरसून जेन्ना साको कंप्लीट जातलो तेन्ना तो साको वी ट्राय टू कनेक्ट विथ द बस स्टँड, सांखळे बस स्टँड आनी म्हावळणतडच्यान 1 वे करपाचो हो विशय आमी तकलेन दवरलेलो आसा आनी हेजेर मुन्सिपाल्टी काम करता. हें इतक्याकूच लागून सो दॅट सांखळेचें मार्केट जो एक्सेस इश्यू आसा जेका लागून आमचो धंदो डावन जाल्लो आसा, दुकानकारांक त्रास जाल्लेले आसा किंवा लोकांक मार्केटान येवपाक वचपाक त्रास जाता, हेचेर विचार करून हो सगळो प्रोसेस आमी तकलेन दवरून काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेलें आसा. उतोड्डे दर्यादेगेर पांय घालतले जाल्यार मोठी कसरत. आदी खडपां, मागीर सिवेजीची घाण, मागीर दर्यादेग लागता. त्या उदकांत पांय घाल्यार कसले रोग जायत सांगू नजो. फूटब्रीज केल्लो पावसांत कोसळ्ळो. नालो आनी फूटब्रीज बांदपाचो प्लान खंय आसा. CRZचे परवानगीक रावल्यात म्हणून आमदार सांगता.
Godda you see things like rocks and dirty water which passes. So I've been coming here 15 years as I mentioned, but all my parents who are around close to 70 now, they have been coming for last 40-50 years, and they find this very pathetic because first of all there are all the rocks and they can get cuts, and the other is the water is very dirty, and I don't know, probably someone is sending their sewage also, so it can have a lot of effects, a lot of bacteria, so it's not good for them and not good for even kids. सदांच वॉक करूंक शकना थंय आनीक वॉक करूंक गेल्यार हें सगळें हो सांकोळ बांदलो तो मोडोन पडला आनी सगळीं फातर हिंगा थिंगा पडलेले आहाय. सांगूंक जायना केन्ना पांयां हाडटात आनी कितें घडत तें. तशेंच मुखार गेल्यार एक ट्रेंच आहा पळय सारकी उदक आसता तितूंतल्यान उदक सगळें मेळ्ळें येता काळें काळें कशें. कोण जाणा तें उदक कसलें तें सुयेचें आनी कसलें म्हूण, कित्याक थिंगासून येता तें जिबाब आहा ते सायडीनसून सगळें ते पळयनसान येता तें. पूण तें सगळें काळें आनी तितून पांयां घालो जाल्यार आमी नको कितें जाता आमचे पांय. हांवें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी आमगेली फायल WRDची ती एस्टिमेट करून सगळें जालो आहा, रेडी आहा, पूण फकत आमी CRZ NOC जाय. ही फायल CRZ गेलो आहा. आतां आमी ती फॉलो अप कोताय. CRZ NOCs मेळ्ळे म्हणटरी WRD काम हें करून आमी ती कालवट करतले आनी आख्खो नाल्ला म्हाका तो अरावंड मोर देन 2 crore एस्टिमेट आहा तेजो सगळो नाल्ला आमी बांदपाक गेलो आहा. तो CRZ NOCs मेळ्ळे म्हणटरी तो कंप्लीट जातलो. चर्चिलान बाणावले शिक्षण सुदारूंक कितें केलां काय म्हणून आपाचो प्रस्न. आप एक सारखे चर्चिलाक डिबेटीक चॅलेंज दीत आसात. बाणावलेचो लोक दर्जाचें शिक्षण मेळचें म्हूण भुरग्यांक मडगांवां प्रायवेट स्कुलांनी धाडटा. बाणावले बालवाडी सरकारी हायस्कुलांची परिस्थिती खंय पळोवपाची ना. तुगेलो जो वोटर आहा, तुगे जो गरीब लोक आहा बाणाल्यांत, तेमगेली भुरगीं जी आहाय, तेंगेली जी नातरां आहाय, तेमकां आयज मडगांव प्रायवेट स्कुलान धाडटाय आनी प्रायवेट स्कुलान लाखान पयशे मोडाय. कित्याक जितल्यो अंगणवाड्यो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय, जितल्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहाय, जितल्यो इगोजी इस्कॉल आहाय, तेजेर तुवें केन्ना नदर मारल्या ना. तेजेर जे भुरग्यां बसपा बांक आहाय, जे जमीन आहा, जे फॅन आहाय, तेजे कांयच डेव्हलपमेंट जालो ना. अंगणवाडी बंद पडलो आहाय, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा आनी चोवपाकूच जायना. सो हो लोक जो तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं तो फिशरमॅन जो तुका वोट कोता, तुगे जो वोट बँक आहा, हो सगळो जो लोक आहा, शेतकामती लोक तुका वोट मारता, आज तेंगेली भुरगीं आनी नातरां मडगांव इस्कुलां वयताय आनी हितूलो तांकां देस्पेस जाता. तुवें जोरी तोरी हे इस्कुलांची नदर मारली आनी हितू वर्सां जोरी तोरी त्या इस्कुलांचो डेव्हलपमेंट करपाक एक लक्ष घालून जोरी तोरी मातशें स्टँडर्ड वयर काडलो जाल्यार हेंगे आज कितुले पयशे चालवा जाता आसले. तुका MLA फंड मेळटा, त्या फंडान तुला 25-30% एड्युकेशनाक घालपा जाय. तो घायनासतना तुवें तो पयशे कितें केलो? तुवें तो पयशे खंय उजा केला? तुवें तो पयशे एड्युकेशनाक घायला जाल्यार यो डिबेटीक आनी सांग आपण हो पयसो उमको MLA फंडा मेळटा तो पयसो एड्युकेशनाक घायल म्हूण सांग. आनी घायल ना जाल्यार ते पयशे खायले जाल्यार तेवूय सांग. आज तुवें भुरग्यांक सगळ्यांक टॅब दिवपा जाय. तुका जाता कापोस्ता आहा जाल्यार इलेक्शन जावचे पयलीं सगळे आमगे इगोजी इस्कुलांनी टॅब दी भुरग्यांक, इंटरनेट कनेक्शन दी, तेन्ना वालोर तुका. आनी तुका जायना न्हू जाल्यार 5 वर्सां भितर जेन्ना आम आसतले हिंगा आमी हे एड्युकेशन लेवल एश करून वयर काडले. हो बूक दिन फोटोय नाका, हॉटेल काटा तुका बूक दिता आनी तूं वचोन बूक वांटिता, लॉस दिसपा जाय. सो हें सांगून चर्चिला सांगता, बसया, डिबेट करुया. मडगांवां 135 झाडां मारूंक परवानगी दिली म्हणून बोवाळ. ग्रीन एक्टिविस्ट प्रज्वल साखरदांडे आनी शॅडो कावन्सिलाचो नगरपालिकेच्या निर्णयाक विरोध. गरज आसल्यारूच कापची, बेठीच कापू नाकाक म्हूण मागणी. राना खात्याचे टीमीन परत एकदां खंय इन्स्पेक्शन करचें. There will be desertification of Margaon without trees cannot be imagined. The total desert करून उडयतात ते. And as it is, there is so much of traffic and yes, trimming is okay. Okay, worst to worst, like rarest cases, trimming we can allow, but cutting the trees, such beautiful trees, which is most uncalled for. So we request the concerned authorities
to revisit this proposal and stop the cutting of the trees. Only if it is required in the rarest of rare cases where the tree poses threat to life, that tree could be cut. But en masse you're cutting 135 trees without any verification, it is most uncalled for, and we oppose this cutting of the trees of Margao. These trees are marked to be cut for some, like, councillor is approached by a citizen that, cut this tree. So all these type of things are mentioned here. Secondly, some trees we feel need not be cut, especially opposite Kadamba bus stand. That place can be beautified instead of cutting. Some trees to be cut and some trees to be trimmed. Now, as far as the cutting of the trees is concerned, 100% आम्ही oppose करपाक हांगा meeting केल्ला, because even if you are going to cut a tree, we have to determine the age of the tree. कोण forest officialan येवन ताजेर एक report तयार करपाचो की why the tree has to be cut. मी एक झाड विजिट करून ताजे फोटोग्राफी करून दवरतले आनी आमी जे रिप्रेजेंटेशन दिले त्या प्रमाणे कलेक्टर जावं मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलर जावन आमी सजेशन दिल्लें आसा. जे लिस्ट ड्रॉ केल्लें ते समवेर इन एप्रील मे आनी आज आमी ऑगस्टान आसा. कितलीशीं झाडां ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी वर्कर लावन हें केल्लें आहा, कट केल्लीं आसा आनी त्या टायमार हें लिस्ट परतून चॅक करपाक लायला आमी. सुपर क्रूज स्पोर्ट्स असोसिएशन, मुक्ता फाउंडेशन आणि रोटरी क्लब मिरामारान एकठांय येवन कळंगुटे लोकां खातीर फ्री आय कॅम्प दवरिल्लो. वखलां लागता तांकां वखलां दितले, दोळ्यांचें ऑपरेशन करपाची गरज आसा तांचीय वेवस्था करतले म्हूण आयोजक सांगतात. वर्सांनी कशी जाले आसा, जवळ जवळ 5 वर्सांनी कसो परत कॅम्प जाल्लो आसा. लोकांचो बरो प्रतिसाद फावो जाल्लो आसा. लोकूय बरे खोशी आसा की गांवांत कितें तरी जाता म्हणून. रोटरी क्लब, मुक्ता फाउंडेशन तेंच्या आदारान कांय ऑपरेशनां जे गरजेवंत लोक आसा त्या लोकांक ऑपरेशनाय फ्री करपाचें आमी काम निश्चय केला. वखलां जे सिनियर सिटीजन जे कोण निडी आहा तांकांय वखलां दिवपाचें आमी काम करतले. Blindness is something that we need to focus on, so we thought we should collaborate with very vibrant organizations like also on ground level sports cultural associations which are doing work. So we have tied up with them and we have been supported by Mukta Opticians, Mukta Foundation. पेडे 26 ते 29 ऑगस्ट सिनियर आणि मास्टर्स लेवल ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग सर्त जाता. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्यो 30 टिमी तशेंच पॅरामिलिटरी दळांच्यो 2 टिमी, आसाम रायफल आणि अरुणाचल स्पोर्ट्स पुलीस कंट्रोल बोर्ड टिमूय येता. 1,500 प्लेयर गोंयांत येतले. बऱ्या प्लेयरांक इटलींत वर्ल्ड चॅम्पियनशिपीत संद. थोडे म्हणटा कोविडांत असली सर्त नाका. 2 पैरामिलिट्री और 30 स्टेट्स की टीम के 1500 खिलाड़ी और अधिकारी आपके गोवा शहर में रहेंगे और 4 दिनों तक ये प्रतियोगिता यहाँ के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम मापुसा बंडोडकर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है. और इस प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हमारी आयोजन समिति की जो टीम है उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट इसको आयोजित करने के लिए हमें मिल रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के रिकॉग्निशन के बाद यह पहला इवेंट आयोजित हो रहा है जो गोवा में हो रहा है आफ्टर मिनिस्ट्री रिकॉग्निशन. और दूसरी बात ये भी है कि इस इवेंट से हम खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी वर्ष इटली में हो रही है, सीनियर्स एंड मास्टर्स. 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप इटली में आयोजित की जा रही है. और उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, वो आपके गोवा शहर से, यहीं से, इसी सीनियर्स एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन फायनल होगा. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर ह्या स्पोर्ट्साक बरे एक फ्युचर आसा आणि त्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की गोंयचो जो तरुण आसा तांकां खंय तरी फुडें व्हरपाचें काम करपाक जाय ह्या स्पोर्ट्साक आनी ताकाच लागून ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा. कोविडात असली सर्त नाका म्हूण म्हापशेच्या कांय भुरग्यांचो विरोध. हांगा गोंयच्या लोकांकूय रिस्क आहा आनी ते पार्टिसिपंट्सांकूय तेंच्या लायफाक रिस्क आहा. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बॅन हाडपाचो
इतकीच मागणी आमची. नाही तुम्ही आता कोणाक वचून हे दिले कोणाक मेमोरंडम आम्ही दिला? कलेक्टराक दिला, डेप्युटी कलेक्टर, म्हापसा पोलीस स्टेशन, DGP, SP इतल्या सगळ्यांक दिला. आमी हांगासरले लोकल्स आनी ह्यात हांगा टुर्नामेंट करतात. टुर्नामेंट केलो म्हटल्यार खूब लोक येतले. लोक हांगा येयले म्हणजे आमकां कोविडाचो पयलींच भंय आसा. आमी कोविडान खूब फ्रेंड्स फॅमिली आमी खूब पयलींच आमी हें केलां, खूब गेले आमचे फ्रेंड्स फॅमिली. आनी हे येताले म्हटल्यार तेंची कांय नेगेटीव सर्टिफिकेट आसची ना आनी काय आसचें ना तेंच्या कडेन. आनी येताले ते येताले आनी डायरेक्ट वयतले तशेंय ना. येवन पयलीं खेळटाले, मागीर भोंवतले अख्खे गोवा, खंय खंय गेले आमकां त्रास करतले परत. वय काय असणार त्या खेळाडूंचं? वय आहे मास्टर गटाचा वय आहे तो 16, 17, 18 आणि सिनियर म्हणजे 19च्या पुढील. आणि मास्टर गटासाठी कुठल्याही वॅक्सिनची सध्या उपलब्ध नाही, तर त्यांना खूप हे धोकादायक आहे इथे एकत्र आणणं. अख्ख्या भारतातून आज मणिपूर झालं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सिक्कीम, आसाम असे 32 राज्यातून जवळजवळ खेळाडू येतील. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आणि श्यामसुंदर फट्टे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंट लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.